सेजा कंपनीन आमोणा सांखळे हांगसर सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या कृत्रिम टर्फ फुटबॉल मैदानाचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केले। मैदानाचेर दर्जेदार फुटबॉल सर्ती घडोवन हाडून तातूंतल्यान येवपी येणावळीन मैदानाची जतनाय घेवची अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार आवाहन केला। RD स्कोर ब्युरो रिपोर्ट। क्लोजिंग सेरेमनी येत आसताले दुसऱ्यान बारीक लक्ष दिले की जायते भुरगे आमचे गांवचे खेळटा पूण ते बरो ग्राउंड नासलो पूण ते खेळटा आसतना जायते भुरगे आमचे एक इंजर्ड जाताले केन्ना दोतोरान इनिशिएटीव घेतली आनी तशेंच कंपनीचे CEO सांगले आमचे सप्तक सरदेसाय की आमकां एक बरो ग्राउंड जाय तुमी CSR मार्फत हो घाला आनी करा म्हणून थंयसून हो प्रोसेस स्टार्ट जालो आनी आयज तुमकां दिसता की बऱ्यापैकी हो ग्राउंड आयज आमकां जाल्लो आसता। हेचे सगळे क्रेडीट आमच्या दोतोराक CM डॉ. प्रमोद सावंत आमच्या दोतोराक वयता। यूथ और दिस नेक्स्ट जनरेशन Gen Z जे आमी म्हणटात दॅट इज गोइंग टू बी द फ्युचर ऑफ गोवा, फ्युचर ऑफ द कंट्री। आनी हेच चालू आसतना जेणे करून आमकां नॉर्मली आमचो विचार आसता की आमी स्कील बिल्डिंगान जाता तरी चडशे भर दिवप आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरान थोडो खंय तरी कमी करप, पण फुटबॉल ग्राउंडा सारकें म्हाका दिसता आमी खंय तरी एक इन्फ्रा क्रिएट करप। दीस वील रिमेन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। 25-30 वर्सां दीस ग्राउंड वील रिमेन। फक्त क्वेश्चन येता हो ग्राउंड मेंटेन करपाचो, आनी जेन्ना आमी हो ग्राउंड मेंटेन प्रॉपरली करतली तेन्ना म्हाका दिसता दीस ग्राउंड वील लास्ट फॉर जनरेशन्स। परत म्हाजे कडेन क्वेश्चन आयिल्लो की हो ग्राउंड सर मेंटेन कोण करतलो, वेदर वेदांता वील मेंटेन। तेन्ना हांवें क्लियरली सांगलें, पंचायतीक सांगलें एंड सम स्पोर्ट्स क्लब्स which came to me, हांवें सांगलें this ground I will do AMC for 1 year and after 1 year I will hand over the ground to पंचायत will have to make a self sustaining model। हांगा बरे टोर्नामेंट खेळोवपाचे जेणे करून फ्लड लायट्स आसात, नॉर्मल डे टोर्नामेंट खेळपाक शकता 7 aside 9 aside whatever it is, आणि यू शूड मेक दीस रेवेन्यू कलेक्शन मॉडेल जेणे करून जे रेवेन्यू तेजे येतले उत्पन्न जे येतले दॅट पंचायतचे थ्रू यू कॅन अगेन स्पेंड ऑन द ग्राउंड असा तसोच उरतलो, हाजेवन बरो जातलो। म्हणजे ताजेर रेवेन्यू मॉडेल असल्या शिवाय इट इज नॉट पॉसिबल। ग्राउंड मेंटेन करपा खातीर शेवटी पयशे खर्च आसा, पंचायतीचे पयशे हाडून ग्राउंडाचेर खर्च करा हें हांवूय म्हणचो ना। हातूंतल्यानूच रेवेन्यू कलेक्ट जावपाक जाय आनी तेच त्या ग्राउंडाचेर खर्च करपाक जाय। पंचायतींतल्यान ग्राउंडाच्या वयल्यान रेवेन्यू कलेक्ट जावपाक शकता। आज म्हणजे 7 aside 9 aside हे जे टुर्नामेंट लोक खेळटात दे आर प्रोफेशनली पेईंग द फीज फॉर द टुर्नामेंट आणि ते टुर्नामेंट ऑर्गनायज करात जेणे करून ताका प्रोफेशनल म्हणजे लायटीचे बील आसतले जाल्यार लायट सरकाराक फारीक करा म्हणून सांगशात। तेंय सांगता हांव, आनी ती जायी तेन्नाच पेटयात, ती पेटोवन कंप्लिटली दवरूं नाकात। ताजो बील आनी ग्राउंड मेंटेनन्स हेजो फंड मंथली कितें लागता हाजो कलेक्शन तुमकां जावपाक जाय। तें कलेक्शन करपा खातीर प्रोफेशनल मॅची खेळयात। तुमकां टॅक्निकल सपोर्ट जो कितें लागता इन फ्युचर ऑल्सो, म्हणजे सेजा फुटबॉल अकाडमी इज रेडी टू गिव द टॅक्निकल सपोर्ट फॉर दीस प्रोजेक्ट। आणि आज ताकाय लागून तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता। टायम टू टायम दे विल प्रोवायड द कोच ऑल्सो टू ट्रेन युअर फुटबॉल प्लेयर्स, दे आर रेडी। म्हणून सागर यू शूड टेक द इनिशिएटीव आणि हॅव जॉईन टू वन अनादर MOU फॉर द टेक्निकल पार्टनर फॉर द बाकीच्या हेच्या खातीर तेंय करपाची गरज आसा।